बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भोव मोगाचेनो सोम्या जेजू सरसी आमी आयल्या भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करूंक आमी आयल्या देवाची आशिर्वादां जोडूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तर आमी गावया गीत नंबर R7 ऑन पेज नंबर 367 इन सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतीचीं गितां. सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतीचीं गितां. कंतर नंबर R7 पान नंबर 367. तुजे लागीं आयल्या हांव येसोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. कृपे सागोरा दर्शन दी, 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 कृपे सागोरा दर्शन दी. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. राया सर्गींच्या दर्शन दी, राया सर्गींच्या दर्शन दी, राया सर्गीच्या दर्शन दी, राया सर्गीच्या दर्शन दी, राया सर्गींच्या दर्शन दी, राया सर्गीच्या दर्शन दी, राया सर्गींच्या दर्शन दी, राया सर्गीच्या दर्शन दी. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या, तुझे लागीं आयल्या
ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या. आमी सोम्या लागीं येता आसतना सोमी आमचे लागीं येता. आमी सोम्या थंय एक जाता आनी आमचें खरेपणी कम्याव जाता, कम्युनियन एकवट जाता. सोम्याच्या हाजरपणांत आमी येता परतून 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 सोम्याक आमच्या हाजरपणांत आमी व्हडा मोगान आपयता. कित्याक ताच्या हाजरपणांत आमी चड आनी चड रुपांतर जाता. चड आनी चड आमी आध्यात्मीक रितीन बदलावण अनुभव करता. ताजी विशेष कृपा आनी आशिर्वाद आमी अनुभव करता. सांत पावल सोम्याच्या हाजरपणांत येयलो तो आमकां फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां तो सांगता सोम्याच्या हाजरपणांत येयल्या वरवीं आमचें जिवीत कशें बदलता गी म्हणून. देखून आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया. प्लीज ओपन द होली बायबल. प्लीज टेक लेटर टू द फिलिपियन्स चॅप्टर 4 अवस्वर 4 थंयसर 12वी 13वी आनी 19वी वळ आमी वाचया वा आयकवया आनी नियाळ करया. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 12, 13 and 19. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा. दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा. ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणा. ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी धादोशी जेवंकी दादोशी जेवंकी आनी उपवाशी पडोवंकी हांव शिकलां. आनी उपवाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितले आसून जियोवचें गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणेंत जियोवचें वा अडचणेन जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. हें सगळें म्हाका कळटा. बोपय सक्रामेंताचेर मोगाचेर आमी दीस घालया. मंदरसून देवाचें उतर म्हणटा म्हाका बोळ दितल्या सवें म्हाका बोळ दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकतां. सर संगती करूंक हांव शकतां. मोगाचेर आमी आमच्या जिवितांत सबारपटी निराश जाता, देदेस्पर जाता. ना म्हाका जायना जियोंक. ना म्हाका ह्या घोवा सांगता ह्या बायले सांगता जियोंक जायना. म्हाका हो बेस सांबाळूंक हें पवित्रपण ह्या विस्वासीपण निश्कळपण ह्या ती वायट सवय खरी नासतना जियोंक म्हाका जायना. ह्या शिकोवंक म्हाका जायना. परिक्षा बरोवंक म्हाका जायना. त्या गांवाक वचोंक जायना. तो वेपार वैवट मंदरसूंक जायना. ना जायना म्हाका. हांवें हातीर धरलें तें मिसांव हेरांक ची सेवा करची ह्या हेरांक बोगसूंचें. हेरां सांगता राजी संधान करचें ह्या माया मोगान जियोवचें म्हाका जायना म्हणल्या वेळार जर त्या सोम्याच्या हाजरपणांत आमी येता सोम्या सवें सर संगती आमकां साध्य जातात. कसली पिडा गूण जायना ती गूण जाता. असाध्य म्हण चिंतलें तें साध्य जाता. देखून आमी भावार्थान आनी विस्वासान सांत पावला संगी मेळोन सोम्याच्या एकवटांत ही उतरां आमी म्हणया. म्हाका बोळ दितल्या सोम्या जेजू सवें म्हाका बोळ दितल्या सोम्या जेजू सवें सर संगती हांव करूंक शकतां. सर संगती हांव करूंक शकतां. जेजू क्रिस्त थंय आमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं जेजू क्रिस्त थंय आमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर आमच्या गरजांनी सर आमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो. उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. देखून मोगाचेर आमी संतोषान आनंदान आमी गावया. आमची आसा संतती सोम्या जेजूच्या एकवटां सर्गींच्या बापाती. आमकां आसा तें दिर्वें. आमकां आसा ती ग्रेस्तकाय. आमकां आसा सर आशिर्वादां सोम्या जेजूच्या एकवटांत. देखून आमी गावया आमच्या कंतराच्या बुकांतलें गीत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां H 62 H 62 पान नंबर 104. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. Enjoy the presence of the Lord. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. देवान केले हरी एक उपकार उडास करा आणि देवा गर्गाने उगलाब दिया. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. या महिन्यात हरी एका दिसा मरियमाच्या एकेका बिरुदाविशान, मरियमाच्या एकेका तकले नांवाविशान, शीर्षक नांवाविशांत आमी नियाळ करना आसा. आनी आज आमी नियाळ करचें मरियमाचें अपुर्बेचें नांव जावन आसा ती औंकारीची राणी. औंकारीचे राणये आमा पासत विनाती कर. औंकारीचे राणये आमा पासत विनाती कर. ही उतरां आमी मरियेक उद्देशून सांगता आसतना आमचें थंय कसलें एक विशेश भगणां उपजोवंक जाय आनी मतींत कितले थराचें एक चिंतप, आध्यात्मीक चिंतप आमकां उपजोवंक जाय. ह्या विशयांत आज आमी नियाळ करया. औंकार म्हळ्यार कोण? औंकार म्हणटा आसतना आमच्या मतीक पयले रितीन आमकां येवचें फिजिकल रितीन द वर्जिनिटी. इंग्लिशांत आमी औंकार म्हणटा आसतना वर्जीन आमी म्हणटा. वर्जिनिटी म्हळ्यार जर तर लैंगीक संबंद दवरना दादल्याचो या स्त्रियाचो, त्या आमी आमच्या मतीक येवचें औंकारपण म्हणजे कुडीचें औंकारपण. आनी एक चिंतप आमकां येवचें कोणाक आमी औंकार म्हणल्या वेळार तो औंकार, तें औंकार म्हळ्यार काजर जावंक ना म्हणलें चिंतप. वा औंकार म्हणल्या तक्षण ताका भुरगीं नात, ताची म्हणली भुरगीं नातली ते औंकार, तो औंकार ताका ताजें म्हणलें भुरगें ना. ही आमी
लौकीक रितीन, भौतीक रितीन, कुडीच्या रितीन, संवसारी रितीन एक चिंता. पूण आध्यात्मीक रितीन ओंकार म्हणटा आसतना आमकां पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी पवित्र पुस्तकांत दाखोवचें तें मार्गदर्शन, ती वाट आमच्या नियाळाक येता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 वस्वरांत 4 आनी 5 वळीर आमी वाचता. देवान आमकां संवसाराच्या स्थापने आदीन सुवेंसलां. कितलीं अपुर्बायेची मित्रां. देवान मनशांक हर एकल्यांक, येदोळपर्यंत जल्मल्ल्यांक आनी मुखार जल्मोवच्यांक आनी आतां जिवंत आसल्यांक हर एकल्यांक वेंसलां देवा समोर पवित्र आनी भाग्यवंत जावच्या खातीर. क्रिस्ता जेजू थंय आमकां देवान वेंसल्या. आमी पवित्र आनी भाग्यवंत जावच्या खातीर. कित्याक देवान म्हाका तुका रस्ता आसतना ताच्याच सुरपायाचे ताच्याच सारक्याचे जावन रचला. देखून आमची सुरपाय आमच्या सारकें, आमचें मुळावी, आमची बुन्यादी अस्तित्व जावन आसा भाग्यवंतपण आनी तें निश्कळपण, तें पवित्रपण. देखून ओंकार म्हणटा आसतना एक गुर्त, एक निशाणी आमकां देवान पवित्रपणान, भाग्यवंतपणान ताच्याच सुरपायाच्या सारक्याचे जावन रचला. पूण आमचें तें ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचें तें आसा तें मनशा सैम. आनी ह्या मनशा सैमाक आदाम आनी एवेतावन आयिल्लें मूळ पातक, ह्या पातकाची ती व्हडणी पातकाचें सैम आमच्या भितर आसा. तर आमी नितळ जायचे जाल्यार केवळ समिया जेजू क्रिस्ताच्या आमलीक रगतांतय आमी नितळ जावंक शकता. ही देवाची मांडवळ आमकां नितळ निर्मळ करून ताजे थंय परतून एकवटोवच्या खातीर, आमच्या मूळ पातकांतले आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आमीच केल्ल्या पातकांतावन आमच्या पातकाच्या शिक्षेतावन सोडोवच्या खातीर देवच मनीस जालो आनी कुरसार मरोन आपल्या आमलीक रगतान आमकां सोडयला. आनी ह्या संवसाराक येवच्या खातीर तो विंचता मोरये मायेक. कित्याक तो विंचता आन बडवा घबरियल मोरये मायेक बरी खबर दिता आसतना म्हणटा नामान मोरये कुरपेन भरलेले. मोरी माय कुरपेन भरलेली म्हणजे देवान तिका विंचलें, देवान तिका मूळ पातकांतलें तिका नितळ दवरलें. तिच्या आवयच्या गर्भांत थावनच तिका देवान नितळपणी जल्म घेवंक आनी जियोवंक देवान फोव केलें. ही एक वर्ती कृपा मोरये मायेक देवान दिली. आनी मोरये माये थंय जल्मलो आमचो समी जेजू क्रिस्त, देवाचो पूत. तो पातकांत एकांत शिवाय सर इतर संगतींत मनशा गतींत तो जियेलो. मोरये मायेक देवान दिल्लें तें वर्तें देणें, तें ओंकारपण म्हणटा आसतना तें निश्कळपण, सिंगल मायंडेड कमिटमेंट टू गॉड, सिंगल हार्टेड कमिटमेंट टू गॉड. आपणाक संपूर्ण तरान ती देवाक समर्पण दिता. देवाचीच ती पतीण जाता. देव होरेत आनी आमी ताची पतीण जावंक देवान आमकां आपोवण दिलां. हे मोरी माय अपुर्बायेन समजता आनी संपूर्ण तरान आपणाक समर्पण दिता. मोरी मायेक काजर जाली. सांजोजे बापूय तिचो पती जावन आसा, पूण ती देवाकच आपणाचो पती म्हूण स्विकार करून देवाकच समर्पण दिता. सबार जाणांनी विशयी जावन काथोलीक न्हय आसल्यांनी एक दुसोणें सांगचें आसा. मोरी माय ओंकार न्ही, मोरये मायेक काजर जालां. आनी थोड्यांक सांगचें आसा सांजोजे बाप मेल्या उपरांत परतून ती काजर जाल्या जावंक पुरो. आनी तिका जायतीं भुरगीं आसात आनी पवित्र पुस्तकांत आनी ताका उल्लेख आसा म्हणून म्हाका जेन्ना सबार फावटी आमचो भावार्थ धोंडोळोवंक तांणी प्रयत्न केल्ले आसा. आनी ताका तांणी दिवचें पवित्र पुस्तकाचें एक उतर जावन आसा सा मार्काच्या वांजेलान 6व्या वस्त्रान 3ऱ्या वळीर, मार्क चॅप्टर 6 वर्स 3. थंयसर लोक जेजूक उद्देशून म्हणटा, हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हयवे, जाकोबाचो जुजेचो जुदाचो आनी सिमांचो हो भाव न्हयवे, आनी हाच्यो भयणी हांगासर आमच्या शेजारा आसात न्हयवे. पूण मोगाच्यान जे कोण हें देवाचें उतर उल्लेख करता तांकां उरलेले वांजेलांतलीं उतरां वाचूंक नियाळ करूंक तांकां वेळ मेळना जावंक पुरो. तर मोगाच्यान तुका वेळ आसा तर खंडीत जावन तुवें वाची जाय. मार्काचो वांजेल 15वा वसर 40 बोल. थोड्यो स्त्रियोय थंयसर पयस उबो रावन ह्यो सर संगती पळयतल्यो, म्हणजे जेजूच्या खुर्सामणी. तांचे मदें मोरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी सालोमी आसली. पयलेंचें देवाचें उतर वाचल्या वेळार थंयसर आमकां अशें वाचूंक मेळटा की जेजूक
6 जाणां भाव आनी भयणी थंयसर आसली म्हणून. पूण हांगासर वाचता आसतना आमकां कळटा जाकोबाचे भाव म्हणून जे कितें उल्लेख केला पयलें, आनी हांगासर ते भाव जाकोब आनी जुजे तांची आवय मोरी, जेजूची आवय मोरी हे सांगाता उबी आसली. म्हणजे जे उल्लेख थंयसर केल्यात ते न्ही जावन मोरयेमेचेच पूत या धुवनी ते जेजूचे काजन्स, बापल्याची भुरगीं या मावशांची भुरगीं जावन आसली. त्या काळार मावशांच्या बापल्यांच्या भुरग्यांक भाव आनी भयण म्हणटले आजय म्हणटात. आनी जेजूक कोणूच भाव आनी भयण ना म्हणल्यार आनी एक धाकलो जावन आसा. जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना जेजू आपण एकलोच पूत देखून आपण मरता आसतना मरियमायक आपल्या शिसा जुवांक ते ओपोवन दिता. आबळे ही तुजी आवय, आबळे हो तुजो पूत म्हणून जुवांक आपल्या मायेक समर्पण तो दिता. कित्याक ताका दुसरे भाव या भयण कोणूच नातले. जेजू बाळोक जावन आसतना 12 वर्सांच्या प्रायर देवाळांत सांडून गेल्लो तो थंयसर सोदूंक येता आसतना मोरी आनी जुजे दुगूंत आसली. तशें म्हळ्यार त्या दाळा जेजूक कोणी भाव या भयण मरियमायक दुसरी भुरगीं कंडी जावन नातली. आनी ताचे उपरांत थोड्याच वर्सां उपरांत जुजे मरण पावलो म्हणटा संप्रदाय. तशें म्हळ्यार ताचे उपरांत एक या दोग या ते भुरगीं मरियमायक जल्मली जाल्यार जेजू जाली जाल्यार एखाद्या वेळा जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना थंयसर मरियमाय सांगता तिची उरलेलीं भुरगीं आसतलीं कंडी जावन आसूंक जाय आसली. पूण कोणूच थंयसर नातली. केवल जेजू थंयसर कुर्सार उमकळटा एकलोच तिचो पूत. आनी थंयसर आसले शीस जेजू आपल्या आवयक आपल्या मोगाच्या शिसाक ओपोवन दिता. मरियमायेचे अवंकारपणा विशयांत आमी कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हांगासर 499 हांगासर आनी ताचे उपरांत आमी वाचता कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च पॅराग्राफ 499 ऑनवर्ड्स. मोरियमाय नित्या अवंकार म्हणजे सासणीक अवंकार पण तिचें देवान तिका दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. ती अवंकारपणांत जियेली, अवंकारपणांत जेजूक ती गर्भेसली, अवंकारपणांत समया जेजूक ती प्रस्तूत जाली, अवंकारपणांतच तिची जिणीभर जियेली. सासणाक ती अवंकार जावन आसा आनी सर अवंकारांची ती राणी जावन आसा. आज मोरी अवंकाराची राणी म्हणून तिका उलो मारता आसतना तिची ससाय आमी मागता आसतना अवंकारपणी निस्कळपणी जियेतात. रिलिजियस दादले आनी स्त्रियो तांच्या पासत विशेश रितीन आमी मागया. आनी जो कोण काजर जाल्यान तांणी तांच्या जिवितांत तें निस्कळपण तांणी सांबाळूंक आसा. आपल्या घोवातय तांणी विस्वासी जावंक आसा, तांच्या पत्नीतय तांणी विस्वासी जावंक आसा. आनी हर एकल्यांनी काजराच्या पयलें काजराच्या जिवितांत या काजराच्या जिवितांत विधोर जाल्ल्या वेळार तें निस्कळपण पवित्रपण सांबाळूंक आसा. मोरी माय जावन आसा आमकां एक वर्ते देख आनी आदर्श. दुसरें मोरी माय जावन आसा आमकां एक आसरो. कित्याक आमी सर पातकी आमी सुखान पडटा आमच्या अवंकारपणांत, आमच्या निस्कळपणांत, आमच्या पवित्रपणांत. मोरये माय लागीं धांवन गेल्ल्या वेळार मोरी माय आमकां आरावन धरता. एका भुरग्याक आरावन धरल्या वरी आपल्या उस्क्यार ती खेळयता. जेजू लागीं आमी वचशें करता. जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमी धुवन नितळ जायशें आमकां करता. आनी आमच्या पातकांचे बक्षाणे मेळिल्ल्या वेळार आमी धैर्यान आनी भवार्थान परतून समयाच्या कृपेन निस्कळ पवित्र भाग्यवंत जिणी जिवंक आमकां साध्य जाता. तर भोवपय सक्रामेंताचेर मोगाच्यान आमी दीस घालया. जेजूक आमकांच आमी समर्पण दिया. संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मनान, नितळ अंतस्करणान देवा बापाचो भुरगो, देवा बापाचें भुरगें जावन अवंकारीची राणी मोरी माय आमच्या पासत विनाती करून दी. आनी तिजो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोवपय सक्रामेंताचो आसा तो आमकां नितळ करून दी, आमकां बगसून दी, आमची काकूत करून दी, आमकां नव्यान आमच्या पवित्रपणांत स्थापीत करून दी. तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उजवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय, तुझे शिवाय जिनियन संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनियन उजवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय.
पत्कांच्या काळोखांत हांव आसतना तुजे तावन पयसर जियेताना जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवूं तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमिया जिवीत हे रीते तुझे शिवाय. मोगाच्यान बोपय सक्रांतीच्या हाजरपणान आमी मागया विविध त्या समा पासत आनी आज जो कोण जन्म दिवस आजचे आसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावया. तांकां आमी हॅपी बर्थडे आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. सिल्विया लेविस कल्याणपूर, सेरा फर्नांडीस मुलुंडू मुंबई, शारन मिनेजेस बँगलोर, जॉयस रस्किन्ना बॉन्देल, सियाना नेल्सन डिमेल्लो मिरा रोड. सांगात आज काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. ग्रेनविल आनी रिटा सहार मुंबय, रॉक आनी लिनेट पिंटो तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. देवा गर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत अजापां विजमितां बरी भलायकी आनी सर आशिर्वादां अनुभव केल्ली. रॉयस्टन पिंटो दुबई, प्रमिळा चंद्रहास कुलशेखर, LC डॅरल फर्नांडीस कारवार, माथ्यास आनी सिंथिया विटला, मनीषा एन्सिल्ला वाज माडंत्यार, एल्विस रोड्रिगस मालाड. जायत्य जाणांनी हांगासर साक्षीला जायतीं बरेपण तांकां तांच्या जिवितांत लाभलां. देखून सांगाता मेळोन म्हणया अर्ग आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्ग आनी होगलाप तुका, अर्ग आनी होगलाप तुका अब्बा बापा, अर्ग आनी होगलाप तुका अब्बा बापा, अर्ग आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. अर्ग आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. मोगाच्यान विविध त्या समा पासत आमी मागया. अनिल शाली अन्ना मारिया बेलतांगडी हाच्या ते समा पासत. तशेंच प्रिसिल्ला पायस पुत्तूर हांच्या पासत. जायत जाणां कोवीड पिडे वरी आस्पत्रेंत आसात, ICUंत आसात आनी 12 जाणांक कॅन्सर पिडा, हाडांची अस्कतकाय आनी गांठी दूख, किडनी फेलियर जाल्ली आसात, ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जाल्ली आसात आनी 12 जाणांक जॉन्डीस जालां आनी हिपेटायटस बी जालां. तांच्या पासत आमी मागया. मानसीक पिडेस्तां पासत, गमटी दूख आसल्या पासत आनी काम नातल्या पासत, आर्थीक अडचणी आसल्या पासत 12 जाणांचे पयशे दिल्ले पाटी मेळोंक ना आनी थोड्यान रीण काणगेले पाटी दिवंक तांकां साध्य जावन आसा. सर गरजेवंता पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी सरलेल्या सर मालगाडा पासत विशयीच्यान पुलगत त्या गरजेवंत आत्म्या पासत आमी मागया. नोरोना आनी साल्डाना गेल्या कुटुंबांतल्या सन्यासो उडास करता. पीटर नोरोना कॅनडा, कुटुंबांतल्या सर मालगाड्यांचो उडास करता. रॉयस्टन पिंटो दुबई, देवादीन लुईस डिसोजा ताने गरजेवंत आत्म्याचो उडास कर मागता. मौरीस फेर्नांडीस गुरपूर कैकंबा, 11 वर्सांचो मरणाचो वार्षिक दिवस. देवादीन नतालिया मिनेजेस आयकळा किरें, देवादीन माथ्यास फेर्नांडीस बैंदूर, देवादीन झेवियर रोड्रिगस मिरा रोड, पुलकत आत्म्याचो उडास करता. एडविन आनी सेलिन आल्मेडा, देवादीन विल्सन आलन फेर्नांडीस पेर्मानूर, देवादीन रेन्नी लेस्ली डिसोजा पेर्मानूर, कुटुंबांतल्या मालगाडांचो उडास करता. ग्लॅडलिन रिवन पेर्मानूर, देवादीन मार्शल आनी हिल्डा डिसोजा पेर्मानूर, पुलगत आत्म्याचो उडास करता. शांती नोरोना कुवेट, देवादीन मेरी डेसा किन्नीगोळी, महिन्याचो मरणाचो उडास. देवादीन क्रिस्टीन पिंटो सोमारपेट, देवादीन असुमता डिसोजा बोरिवली, देवादीन सेल्विन डिसोजा, देवादीन थॉमस डिसोजा, देवादीन पॉल कोरिया बेंदूरू, देवादीन जेराल्ड सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन मार्शल डिसोजा दोंबिवली, देवादीन अब्राहाम डिसोजा कंजूर मार्ग. सांगाता मेळोन आमी म्हणया. सासणाचो विशय दी तांकां येसोम्या, निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमीन. सगल्या समेस बोर्ताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमीन. आमी ती बिगल्या तकली बागोवया. बोपय सक्रांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया.
प्रवेश गीत आमी गावया दैवी गायना बुकान तावनू गीत संको ये 20 पान संको 27 पेज 27 ये 20. संतोषाच्या उमाळ्यानी भोर काळजा आमची तुझे थंय उभार तुका हर्स तुका वर्ण गायता एका स्थाळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्त देमगाळ भावना आणि बहिणीनो, आयच्या वचपांनी तुमी आमकां बरो संदेश दिता. आमचें जिवीत सर्गींच्या सुखाक एक तयाराय जाय म्हणून आनी ह्या पसत ह्या बलिदानांत आमी विशेशरान कृपा मागया. देवाच्या कृपे विने आमी कितेंच करूंक शकना. आनी आज हांव भगिवन जुजेचे मीस काडटां. जुजे एक नितीवोन मनीस देवाच्या कुशे प्रकार जियेल्लो तोय आमकां आधार दिता. आमचे खातीर विनंती करूं म्हणून आमी मागया. एक बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानांत आज वांटो घेत आसतना देवाची कृपा आमी मागता आसतना सबार पोटी आमच्या जिवितांत संवसारी जिवितांत आमच्या स्कतकायक लागून आमी चुकल्या. आमी पातकां आदारल्यान सुम्यातावन एकामेकाच्या मोगातावन पयस गेल्या. त्यो सोर घडयो नियाळन आमची पातकां वळखून सुम्या लागचें बगसणे आमी मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां बाब भयणो मुसुन्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदांच संवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे विचित्र पूर्व जतनायेन भाग्यवन जुजेक तुझ्या पुताचे भाग्यवंत आवयसो पती जांक तुवें विंचून काडलोय. ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्याचे विनवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जियेव आनी कुटुंबाचे वडील आपणाच्या आधीन आसलेल्यांक जतनायेन आनी मैपसान सांबाळूं. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रसवड सरयता सासणाच्या सासनाक. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे अंतस्करणेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागणें तें आमी मागचें तें आमी नेणो जाल्ल्यान उतरांनी उसळूंक जायना
ते आत्म्यास आमचे खातीर आपल्या अस्करांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाची गोट जाणासो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेन सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवन दिता तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक परास करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां वेंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिल्या. अशें जायत्या भाव भयणांच्या घरांत आपल्या पुताक मलगडो पूत जावच्याक म्हूण ताणें येवजिल्या. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेंत निर्मळ तांकां ताणें आपणे आपयली. जांकां ताणें आपयल्ली तांकां ताणें विनंती केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केली. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवपकार. श्लोक. हांव जाल्यार सर्वेस्पुरा तुज्या दृढ मोगाचे पातयेवन आसा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. म्हजे दीस घाल म्हाका जाप दी सर्वेस्पुरा म्हज्या देवा. मरणाच्या निदेंत हांव पडण जावच्याक म्हज्या दोळ्यांत उजवाड दी. हांव तुजेर जिखलो अशें म्हणूंक म्हज्या दुस्मानाक निर्मी नाका. हांव निसरण पडलो म्हणून म्हज्या वैरींक हांसूंक दिनाका. श्लोक. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. पूण हांव जाल्यार तुज्या दृढ मोगाचे पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें कालेज उल्लासूं. वय ताणें केल्ल्या उपकाराक सर्वेस्पराक गायन स्तुती करतलो. महोनत देवाच्या मनाक स्त्रोता गयतलो. श्लोक. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताचे महिमेवंत भागीदार जमचे खातीर आपले सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोवन दिला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे असो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू शहरांनी हळ्ळेंनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तो वळू कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोम्या बाचाव जातली ती थोडींच मू. जेजून तांकां सांगी लागलो, अशिरदारवादांतल्यान तुमी सोरोंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सोरोंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी गोरसो धनी उठोवन दारार खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बुडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना. तेदवां तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसल्यां आनी आमकां बिदिनी तुवें शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेना. खोटेपण आदरतल्यानो चला तुमी समेस्त म्हजे सरशिलीं. अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी हेर
सर प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसतले आनी तुमकां भायर काडलीं पळयतास तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. चारी कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राजांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. देवाचें उतर हें वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, ಕನ್ನಡಾಂತ ಏಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಸ ಆಮಿ ಐಕಲ್ಯ. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ. सर्गी आसा तें आमचें निजाकी खरें वा शाश्वत घर, पूण आमी हांगासर आसचें थोड्या दिसांक मात्र. तशें म्हळ्यार तसो संदेशाच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळ्ळो, हें जिवीत आमचें ह्या संवसाराक सीमीत न्हय, पूण हें जिवीत जायचें एक तयाराय त्या सर्गींच्या निवासाक. आनी कसली तयारायच्या वचपांत वंजलांत आमकां स्पश्ट केलें जेजूनो अशीर दारवटांतल्यान वसा. अशीर म्हळ्यार तो दारवटो कोण? दारवटो जेजू. जीजस इज अ वे. जेजून म्हळें, हांव सत, वाट आनी जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरची वचोंक जायना. तर जेजूची वाट आनी हेच्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें तो जेरुसलेमाक वतालो. खुर्साच्या खुरीस व्हावंक ती कश्टांची वाट, ती अशीर. देखून सर्गाक लांब रुंद वाट वचना. जें कितें सोम्याक सोमा वचना तें आमी सांडूंक आसा. तें ह्या संवसाराचें, तें सोम्याचें न्हय. देखून ताका त्याग करूंक आसा. देखून हें जिवीत आमचें निरंतर एक साधन जाय जंय जेजू थंय जियोवचें तसलें साधन. आनी त्या वचपांत वंजलांत आयकलें, एक पोटी खेळ घाल्या उपरांत कांय करूंक जायना. मागीर कितलें बडें येयल्यारय उक्तें जायना गे. म्हळ्यार ह्या संवसाराक आमी अंतरल्या उपरांत मागीर आमी हात पांय बडोवंक जायना. देवाच्या काकुळतीचेर आमी पातयेवंकय जायना. कित्याक हे जिवितांत आमी कितें करयेत तें आमी करीत जाय. उपरांत जायना. उपरांत वेळ झडते सो म्हणटात. आसूं, आमी भियोवची गरज ना. सर्गींचें राज सोडूंक आमच्यान कांय करूंक जायना. सबार पोटी आमी वळखत हांव जाणा आसां तें देवाचें देणें. देवान आमकां जोड दिलां. ताच्या पुताक दान, ताका बलिदान भेटोवन आमकां ही सोडवून जोड दिल्ली आमी आपणाय जाय. इतलेंच जेजू आशेता. सगळ्यांक आपयता, थोड्यांक मात्र न्ही. सगळ्यांक आपोवणें आसा, पूण देवान दिलां तें आमी घेजय. आमी घेना जाल्यार आमचें जायना. देखून सांग पावलोच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आदार आसा. कोणाचो आदार आसा? पवित्र आत्म्याचो. वी हॅव टू प्रे टू द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन आमी ह्या संवसारी जिवितांत जियेतना एक तयाराय जाता सर्गींच्या सुखाक. देखून देवाचें उतर रोमाकारांचें पत्र 8:20 आनी 8 आमकां देवान विसलेल्यांक तसो मोग करतल्यांक तो सक्कड संती बऱ्याक पडासो करता. देखून आमचो विश्वास देवाचेर आसचो जाय. आयचो श्लोक पळया. आमी जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर विश्वासून आसा. वी बिलीव इन यू. पातयेता हांव दृढ मोगाचेर. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी मागया. भियोवची गरज ना. पूण हें जिवीत एक तयाराय जावं. देवाच्या मोगांत आमी आसूंक, ह्या संवसारांत एक तयाराय करून उपरांत ससनाच्या सुखाक देवा थंय आमी जियोवच्याक. सांजू जय बाप थंय गेला. बरो आनी विश्वासी नितीवंसाकोर आनी तो थंय सर्गार आसा. बेश्टो ना आमचे खातीर मागता. लेट्स प्रे. सांजुची मजत आमकां लाबो. सुमेस्तांक प्रत्येक तरान वडिलांक लाबो. कुटुंबांत समस्यांनी आसचे वडील, तांकां कायदो आसा. तांच्या हाताखाल आशिल्ल्यांक जतनायेन सांबाळूंक. देखून वडिलांक इगर्जमतीचे जावं आमच्या देशाचे जावं आमच्या कुटुंबाचे सगळ्यांचो उडास करया.
सुमी संगतीर ह्या बलिदानांत आमी मागया आमेन. बेटोने गीत D18 पांचंको 5.5 पेज 45 D18. सर्वोस आमचे मोगाळ बाबा कानीक जाऊन तुका दिता मानून तुमगे दयाळ बाबा घालतो तांचे तुझे बेसा कितेच ना आमचे ह्या संसारात आसा जर किते तुवेंच दिल्ले भेटयता आमकां ह्या बलिदाना तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामन मागात. आमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्याक भाग्यवान सुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताचो उडास काडून ही वाकन्याची बली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरांत ताची मजत आमकां मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान जुजेक आज आमी मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता, तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवोन मनशाक तुवें अंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शान्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय 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 जय, सगळीं तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय, सगळीं तुका जय 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 जय, सगळीं तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात,
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवुंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सुणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमा समेस सांग पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रतीक तरान सार नवलम सुगडणार सांजुजे फ्रेनाड मेळसे सुडीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एक पोलांत सर्वोद वेदार बापा सर्वोंदरानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचे संवसारी जिवीत सर्गींच्या सुखाक एका पुरबायची तयाराय जावच्याक सुमयाची कृपा आनी आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दायकुण्या जिवितां सुवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पथकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्यार महाखरगांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार सुम्या आनी सोरा कांदाकला सांतली आमकां वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मदत्तांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां सर्गींचे राज जोडून दिलोलो देवाची शेळी संवसाराच्यान आमचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सम्या तुवें आमचे घरांचे म्हाका आफावना तुमच्या उतरान म्हाका कुंभाराचे गीत गीत संको E18 पान संको 56 पेज 56 E18. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता रीते तुझे बिन हे जीने तुस मुझे सर्गीचे देने रीते तुझे बिन हे जीने तुस मुझे सर्गीचे देने रास्तू करया बिडारा निवास कर मुझ्या घरा निवास कर मुझ्या घरा अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रमेंतांत खरो सजर आसाय म्हणा पती येता खरोस हजार आसाय मुनाव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें केदिंगस हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळ्या सा जावं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया तुजो पूत संवसारांत आयलो तेन्ना भाग्यवान जुसेन आपले प्रामाणीक आनी खालते सेवेन सोडवणेच्या कामांत तुजे येवजणेक पाळो दिलो ताचे देखीन आनी मजतीन आनी ह्या जिवेदितल्या संस्काराच्या बळान आमचे जिवी सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावन सोडवणेच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. गीत संको H22 पान संको 83 पेज 83 H22. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे करुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमेन.